इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलायेंतली ओ उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाजान परतीपाळ केलो, ना हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायजान म्हळें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिडयलेली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक अंकवार चली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली. आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद्ध आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय, सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना. पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचो. भावा भयणीनो, पाडकोळ्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्ध आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्ध आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगोट समूर्ती प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां.
हे पोरी पयली बोंदा बोस्त काढल्या आणि दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतर हे. उद्गार. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदे जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भियो नाका मारिये, तुका तर देवा सोवे कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो पडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.